2025 वर्सा गोंयांत जॉब स्कॅम बरोच गाजलो। साबार प्रकरणांनी जायते जाणांक अटक जाली। कांय प्रकरणांनी ट्रायल जाल्यार कांय प्रकरणांनी सध्या चौकशी सुरू आसा। आता आनी एक जॉब स्कॅम मुखार येता। माहिती मेळटा ती अशी। सरकारी नोकरी दिता म्हूण सांगून उत्तर गोंयचे एके बायलेन जायते जाणांक तोपी घाल्या। दुबावीत बायले आड गोंयभर 10 पुलीस कागाळी। मांद्रे, कोलवाळे, म्हापशें, ओल्ड गोवा पुलिसा कडेन खंय कागाळी आयल्यात। शिक्षक करता म्हूण सांगून 4 जाणांकडच्यान 18 लाख उखल्ले म्हूण आरोप। PSI करता म्हूण सांगून आनीक एकल्याकडच्यान खंय 25 लाख घेतले। सरकारी ड्रायव्हर करता म्हूण सांगून 8 लाख घेतले। फ्लॅट आणि प्लॉट दिता म्हूण सांगूनय खंय टोपी घाली। आंकडो 50 लाख मायज आसुये म्हूण दुबाव। कांय जाणांचे थोडे पयशे खंय तिणें परत दिल्यात। मात उरिल्ले पयशे दिता म्हूण विश्वास नाशिल्ल्यान लोकांनी तिचे आड कागाळी केल्यो। ही प्रकरणात जायत्या जाणांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतले उपरांत मुख्यमंत्र्यान ती बायलेक अटक करपाचो पर्वरी पुलिशेक आदेश दिल्लो। स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी।